महाराष्ट्रात ठाणे आणि मालेगाव बॉम्ब स्फोटा उपरांत 2009त सनातन संस्थेचेर बंदी हाडपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराक धाडिल्लो. मात आता ही मागणी कायद्यान मान्य जावपाक शकना. बेकायदेशीर गजाली केल्ले खातीर संस्थेचेर बंदी हाडटाना कोर्टात संस्थेचेर बंदी कित्याक ते सिद्ध करपाक जाय. सनातनाचेर बंदी घालपाची मागणी सिद्ध करप कठीण अशें महाराष्ट्राचो डीजीपी म्हणटा. सनातनाचेर बंदी घालची म्हूण गोंयचेय कांय राजकीय फुडारी मागतात. Proposal was sent way back in 2009 in the backdrop of the bomb blasts that had taken place in Thane, in Vashi and various other places, and also in the module which had come to notice in the bomb blast that happened at Malegaon. So in the light of all those things, a decision had been taken that we should send a proposal to the central government for imposing a ban. Now, why it could not come through, I would not be able to say today because it's a very old matter. But having said that, there are certain legal provisions that have to be met before you ban any organization under the provisions of the Unlawful Activities Prevention Act. So now this is a very old proposal which cannot be revived. That proposal cannot be revived. सनातनाचो रामनाथी आश्रम आसा. सनातन संस्थेचेर गोंयान बंदी घालची म्हूण आमदार विष्णू मागता. दोशींचेर कारवाय जावची, मात सनातनाचेर बंदी घालप शक्य ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केला. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीनय तेच मताचो. सुदीन सनातनाच्या वावराचे पुराय समर्थन करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इस्रोन इतिहास घडयलो. भारताची पहिली अवकाश वेधशाळा यशस्वी जाल्या. सोमारा सकाळी श्रीहरिकोटासावन इस्रोन PSLV C-30 अवकाश यानाचें प्रक्षेपण केलें. ह्या PSLVन अमेरिकेचे 4 धाकले सॅटेलायट अवकाशांत व्हरून बसयले. पयलेच फावट भारतान अमेरिकेचे सॅटेलायट अवकाशांत बसोवपाची मोहीम केल्या. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7, 8, 9, +10 seconds. B3 tracking, auto tracking, B2 tracking, +15 seconds, +20 seconds, +25 seconds, +35 seconds. Very significant launch because it carries India's space-based observatory. For the first time, India will observe the universe from its own eyes. So ISRO was not able to launch satellites, but now it's very significant. The Prime Minister is in. चोडणाचो पूल बांदपाक बेगीन सुरवात करची म्हूण सरकाराचेर दबाव हाडूंक चोडणाचे लोक सोमारा उपासाक बसले. तांचे फाटल्यान शिवसेना आसा. सध्या चोडणा ते रायबंदरा फेरीबोट चलता, मात फेरीबोटीच्यो नित्याच्यो कटकटी आसतात. मोटारींचीय गर्दी पडटा. त्या मार्गार पूल जायच म्हूण चोडणेकार मागतात. कामां कसलीच जायनात, मात श्रेय घेवंक मयेचो आमदार वता वता थंय फुडें आसता अशें अजित सिंग राणे उलयलो. ह्या ल्हानशा हितूनसून तरी सरकाराचे सरकाराचे दोळे बंद केला आमच्या पुलाक लागून. मातशे तरी उगाडटले काय कितें हो हितूनचो आमचो प्रयत्न आसतलो. चोडणेचो पूल बांदता केलो. नंतर आमकां काँग्रेसीनय फटयले. नंतर आमकां व्हडलो होप दिलो BJP आमदारान. आमचे प्रतिनिधी जे आसले 2012 सालान जी असेंब्ली इलेक्शन जाले मय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेंच्यांनी आमकां व्हडले चोडणेचे पासून आमकां जाहीरनामा काडलो, मॅनिफेस्टो काडलो. ह्या पुलान आमी बार्देश, बिचोली आनी बार्देश, तिसवाडी आनी बिचोली हे तिनूय आनी 70 हे चारूय जे ह्या आसा तालुके आहा ते जोडटले गेले आनी विकासाची गंगा व्हांवतली. नेक्स्ट ते म्हणटा तो आमी लोकशाही की आमकां लोकशाहीचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमी ठोकशाही करचे ना. आज पासून आमी सांगला की फेरीबोटी आनी बंद करपाचे ना. हो स्वखुशीचो हे आसा मामलो आसा. आमचो जो स्थानिक आमदार आसा मिस्टर अनंत शेट, त्या अनंत शेटाच्या बाबतीत आमी अशा पद्धतीची अपेक्षाच करू शकना. जंय जंय विकास आसा, जंय त्या लोकांक विकास जाय
आणि त्यासाठी लोकांक कितें तरी करपाक जाय जाल्यार अनंत शेट केन्नाच नासता. पण लोकांनी झगडून एखादें काम करून सरकारा कडल्यान घेतल्या हक्कान झगडून घेतल्या नंतर त्याचे उद्घाटन करपाक मात्र हो अनंत शेट जो आसा पळय येता. घेऊया एक विराम.